आमी सी आमकां अशें करून मुद्दम जावन प्रेसा येवं नाका. मुद्दम सांगपाक आमी कितें करता पळय ते आमच्या गांवच्या गोंयकार भावांक आसा ते आमकां एक ऑर नाका की आमी अशें केलें तशें केलें म्हणून. आमकां सिन्सियरली आमकां ह्या भुरग्याचें ह्या भाव भयणाचें आमकां पडलेलें आसा म्हूण आमी जाता त्या प्रमाणे आमच्या सीएमा कडेन मागता. आनी सीएमान इतलें कॉपरेशन दिलां आमकां की खंयच्याच मिनिस्टरान कॉपरेशन इतलें सीएमान दिलां की सीएम आउट ऑफ द वे वचोन ह्या गोंयकार भाव भयणांक जी आयज बोटीचेर आसा जावं थोडी लँडार आहा तांकां जाय ते कायदे लागता. एक दिसान कायदे जायना हे. इट इज इंटरनॅशनल लेवल प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटाची बाबा आमकां परवानगी जाय पडटा. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स दवरून खूंय पूण बाबा करेक्टली प्रोसिजर फॉलो करून ह्या भुरग्यांक ह्या भाव भयणांक आमकां हाडपाक जाय. वी आर होल हार्टेडली वर्किंग फॉर देम. पूण आमकां येवन बाबा प्रेसाक सांगो नाका, मिडियाक सांगो नाका. दीस इज माय पॉयंट ऑफ व्यू. What they are saying is that time is running out for them because they are really stressed. I agree. Very worried, staying in that one cabin. Yes. And when this flight would charter flight will come up, airport would be kept open. Yes. Itland त्यांचा is concern आसा. Yes. See. तुमकां मेळ्ळें आसता तुमच्या लोकल. Yes. आमकां फोनूय करता, मेवता, फॅमिली येता घरा कडेन. सी वॉट हॅपन नो एअरपोर्ट ओपन करप. ओके इट इज ऑल विथ सेंटर. ओके एक जालें. गोवा इज नोन एज अ कंप्लिटली कोरोना फ्री स्टेट. म्हणटच हें जेन्ना आमी जाणा वी आर नॉट सेईंग दॅट समबडी इज मे बी इफेक्टेड. कोणाकूय येवंक शकता आनी आयज तो बाय चान्स येवंक शकता. त्या पासत ह्यो फॉर्मेलिटी करच्योच पडटा. एअरपोर्ट ओपन करपाक सी इट इज विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. दे हॅव टू डू इट. दे हॅव टू अलाव अस टू ओपन. आमकां नाका. सीएमान आतां पळय बोट हिंगा गोंयां येयनासतना येयली म्हूण एलिगेशन घातलें पूण बोट येवंकूच ना हाल्ली. पूण सीएमान त्या भुरग्यांक हाडलें ना आयज पावले ना भुरगे सगळे. सो आमकां सिन्सियरली वी आर वर्किंग आनी सीएम इज वर्किंग डे एंड नायट. पयर लागून तूं जाणा आमी तुमच्या हॉलिडे आसा त्या दिसाक आमी सीएमान मेळपाक गेले सगळे आमदार एकठांय जावन. वाय बिकॉज वी आर इंट्रस्टेड.